1.5 क्विंटल तरी सुपारी गेली सगळी जावन. केळींक साधारण लॉस म्हणजे 100 केळी म्हणजे 1.5 लाख रुपया तरी नुकसान झाले. नमस्कार. तुका खबर आसतली की दर वर्सा पडपी पावस आणि ह्या पावसान खूपसो फरक असा. पावस हो पडटाच, पण त्याच बरोबर ह्या वर्सा जो वारो सुटला, जे झाडांची, घरांची, पेड्यांची सगळ्यांची जी लुकसाण जाल्या ती सामकी व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात जाल्ली आसा आणि ती फक्त ह्या वाऱ्याक लागून जाल्ली आसा. तुम्ही पळयला आसतली की रातचो जो वारो मारता, तशेंच आमी हांगासर आंबेडनगर गांव हांगासर आसात, जे धनंजय मराठी आसा त्यांच्या बागायतीन आसा आणि तांकां वाऱ्याक लागून व्हडल्या प्रमाणात हांगासर लुकसाण जाल्ली आसा. तर फाटल्या त्या 5-6 दीस जो वारो येयलो तेणी साधारणशे म्हाज्यो एक 60 माड्यो जाल्यो, आडव्यो जाल्यो, 100 केळी आणि 2 माणकुरात आंबे आसले तेजे खांदे मोडून तेका लागून आनी थोड्यो माड्यो मोडल्यो. तेका लागून साधारणशे 1.5 क्विंटल तरी सुपारी गेली सगळी जावन. आणि परत पावसाक लागून वखदय मारूंक मेळोंक ना, तेका लागून हिरवी सुपारी भरपूर झडली. त्यांच्यो माडयो, केळी जे आसा ते जमनीर पडलेले आसा आणि सामक्यो ज्यो माडयेची ज्यो सुपारी येयल्ली ते सुपारी सगळ्यो झडलेल्यो आसा. म्हणून तेंच्यांनी गव्हर्नमेंटा कडेन एक उलो मारला की आपल्याक कितें तरी येवन पळोवन इन्स्पेक्ट करून हांगासर मदत करची म्हणून. तर ते नुकसान खूप जाता. तुमची कितें अपेक्षा आसा? अपेक्षा म्हणजे गव्हर्नमेंटान समजपाचें आणि कितें ते दिवपाचें. ना, गव्हर्नमेंटाचे कोण येऊन तशें आमी एग्रीकल्चरान फॉर्म भरून दितले न्हू, त्याच्या नंतर ते पळोवंक येता, त्याच्यानंतर पळयतले तेका. तेन्ना ताबडतोब तलाठी कोण तशें कोण येवंक ना? ना, कोण येवंक ना. ते तेंचो मनीस येवन हांगा सगळे पळोवन वयता. म्हणजे आमी बरोवन दिल्ले आसता न्हू, ते तुम्ही अजून मेरेन अप्लाय करूंक ना. ते आतांच हांव फॉर्म हाडल्या, आयज नाल्यार फाल्यां व्हरून दितलो. नॉर्मली जाता कितें की डिझास्टर मॅनेजमेंट जी टीम आसा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून पळोवंक जाय. नगरगांव आंबेडे सारखे जे एरिया आसा, ज्यो बागायती आसा तेतून सगळ्यांकूच लुकसाण जाल्ली आसा. सो तेंच्यांनी येवन एक जनरल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. सो जेणे करून जे आमचे शेतकार भाव जे आसा तांकां टायमार वेळार जांकां मदत मेळटली आणि तांकां आदार जातलो. सो तरेच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.